माते प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 26 अध्याय 9 तावन 13 वाक्य. तवळ तुमकां दोग दोनशाक धरून दितले आनी तुमकां जिवेशी मारतले आनी तुमी म्हजे फाटलाव देखून सर गांवाचो लोक तुमचो द्वेश करतलो. त्या वेळार सबार जाणांचो भवार्थ दंडळतलो. एकामेकाक ते विकृत करतले आनी द्वेशितले. तवळ सबार फुडकिरे प्रवादी उरतले आनी साहित्यांक टकयतले आनी खोटेपण सगळ्यांनी सडत वेता एकामेकाचो मोग शेळयतलो. पूण शेवट पर्यंत थीर रावता तो बचाव जातलो. देवाचें उतार हे. आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा स्वनियंत्रण या सेल्फ कंट्रोल. मुस्तू लोकांक आज दोसो एक समस्यो आपणाचेरच आमकां नियंत्रण ना. हर एकल्याक मुस्तू जाणांक आमचे वयर आमकां नियंत्रण ना म्हणलो एक व्हडलो समस्यो म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार आसा. मोगाच्या न्हू जावंक पुरो एकल्याक पिवून येतोन भायर येवंक जाय तरी पूण ताका भायर येवंक जातासतना स्वनियंत्रण ताका मेळटासतना. एकल्याक मुस्तू उलयचें आनी मुनी उलोवचें उणें करीचें म्हूण आशा आसा तरी पूण उलोवचें उणें करूंक जातासतना परत्यान 1-2 दीस मौन रावल्यार तिसरे दिसा बाड्या समेत उलोवन सोडटा आमी. वा थोड्यांक चिंतून आसचें खेदाडा पळयल्यार चिंतून आसचें. फाटली जिणी मुखली जिणी पुरा चिंतून आसचें. ह्या पुरा चिन्ना तो हेवटी भायर येचें म्हूण चिंतचें. कितें केल्यार ताजें तो भायर येवंक जायना. 1 दीस 2 दीस चिंती नासतना आमी रावल्यार परत्यान थंस चिंता नियंत्रण आमचें थंय ना. आनी थोड्यांक जावंक पुरो व्याभिचार या इतर पाड संवय आसा. खालसान जावन तांकां मोन आसा भायर येचें म्हणून. मुस्तू जाणांक मोन आसा. म्हजे कडेन मुस्तू जाणांनी सांगिल्लें आसा सबार तांच्या सवय जावंक पुरो सिगरेट व्हरचें जावंक पुरो विविध संवयांक ब्रदर म्हाका भायर येवंक मोन आसा आशा आसा निर्धार करता जाल्यार म्हाका साध्यच जायना. इम्पॉसिबल. म्हाका भायर येवंक साध्यच ना. म्हाका नियंत्रण मेळटा ना. आनी थोड्यांक मोबायल जावंक पुरो मोबायलार खेळून तासाचे कितलें केल्यारय मोबायलांत पयसो व्हरूंक जायना. आमकां जर तर आमची जिणी आमी आमचेतल्याक पळयलें जाल्यार हर एकल्यांक आमकां सामान्य तरान एक न्ही एक संगती आमच्या नियंत्रणाचे भायर आसात. आनी अशें जाल्ले वरवीं कितें जालां म्हळ्यार आमच्या जिवनांत हर एकल्याच्या जिवनांत समस्या आसात. आमच्या जीवनाच्या हर एका समस्यांक मोगाच्या न्हू प्रमुख कारण जावन आसा आमकां त्या पातकी संगती वयर नियंत्रण नाशिल्ल्या वरवीं आमचें अनियंत्रीत जावन आमी पाता करच वेता जाल्ल्यान ताचो परिणाम जावन आमकां एटॅक जाता. उदाहरणाक आमकां उलोवंक चित्त एका थोड्यांक झगड्यांक मारचें संवय. कितें केल्यार कालें केल्यार उलयलें लास्टाक झगड्याक देवलें. मस्त जाणां आसात सगळ्याक देवलें. तांणी बिरमोत कितलें तांणी प्रयत्न केल्यार तांकां समस्या तेच. ह्या आनेकल्याक दोस धरून उलोवचें इन्सल्ट करून उलोवचें तांकां जाय म्हूण उलोवचें न्ही. तांणी खालें म्हळ्यार तांच्या कंट्रोल जावन भायर येता आनी सीदा तें उतार वचून सगळें मारामारी जाता. पुरो आमच्या समस्ये जावंक पुरो पिवोवणे हांवें सांगलें सबार समस्ये आमकां सगळे जिवनांत समस्ये सडावत जावन आसचें आमकां स्वनियंत्रण ना देखून आमचे थंय समस्या उब जातात. स्वनियंत्रण म्हळ्यार कितें म्हणल्यार सवाल. स्वनियंत्रण म्हळ्यार आमकां आमचे वयर आसचें नियंत्रण. खंयच्या वयर? आमच्या चिन्नाचेर आमच्या बोगणांचेर आमच्या उलोवण्याचेर आमच्या आयकोवण्याचेर आमी करच्या करण्यांचेर आमकां आमच्या आशांचेर आमच्या भावनांचेर आमकां आसचें नियंत्रण. जर तर तें नियंत्रण आसा जाल्यार आमी वर्थे बरें जिवन जिवंक शकता. मुस्तू बुड्डें कितें जाता? नियंत्रण मेळना. कित्याक? ह्या
जाल्यार राण आसो प्राणी राय कोण शिव न्ही गे शिव कित्या तो व्हडलें राय जाता कित्याक म्हळ्यार तें तितलें क्रूर की ताका कंट्रोल करूंक कोणी जायना कोणी मनी कंट्रोल करूंक जाताय ताका जायना आनी ते जर तर ताच्या मुखार खालें म्हळ्यार भम करून तें आंगार पडटा आनी ताचें खंयचें काम करणच येता कंट्रोलाक कोणी मेळना रानाच्यो मुस्त मनशात्यो तश्योच जावं पुरो वाग जावं पुरो आनी कितें आसा थंयसर सगळें अशेंत मृगी वर्तन आमचें तें तसलें एक मृगी वर्तन आसा तें मेळ्ळ्या कुडलें आंगार पडून वता तें आमकां नियंत्रणाक मेळना कशें एका शिवाक ह्या वागाक आमी नियंत्रणार दवरूंक जायना गी तशेंच आमची भावना आमची आशा आमची आसची थोडें चिन्नां आमची आसची थोडीं बोगणां आमकां नियंत्रणार हाताक मेळनात आमकां नियंत्रणाक कितें केल्यार हाताक मेळनात आयच्या दिसा आमी नियाळ ह्या देखून करनासा ह्या स्वनियंत्रण जोडूंक हांवें तुवें कितें करीत कितें करी कश्टाचें काम तरी पूण कितें करीत इतलीं वर्सां जावनी आमी नियंत्रण जाता ना कितें करूंक साध्य आसा गे म्हणलें आनी ताका उदाहरण आमकां कळ्ळें पुरा स्वनियंत्रण नातिल्लें म्हणलें थंयसर आमी पळयता हांव पयल्या थेसलोनिका बरयल्ल्या पत्रांत 4 अध्यायान 5 वाक्य म्हणटा देवाची वळख नातिल्ल्या हेर जातीच्या मनशा वरी तुमी रक्त मांसाच्या ओडणेक गुलाम जायनाकात एकटीं गुलाम जालो जाल्यार मागीर तातूंत नियंत्रण ना एकटे आमी जर तर खंयच्याय संगतीक गुलाम जाल्या जाल्यार मागीर तातूंत नियंत्रण ना खंयच्या बरो संगतीक आमी गुलाम जाता रक्त मांसाच्या ओडणेक गालांत बरयल्ल्या पत्रांत 5 अध्यायान 19 वाक्य म्हणटा रक्त मांसातून उपजाता तें कृत्यां स्पश्ट वळखूं येत व्याभिचार अनिश्कळपणो फसडेपणो बॉम्ब्याबुसा दुस्मानकाई झगडी मोसोर राग स्वार्थ मानाभेद थंड पेलासो पोटजळ बेबदपणो पान असोवाने असलें सक्कड आमी एक एक नियाळ केलें जाल्यार ह्या बिचाराक इपटे पडलो मनीस भायर येवंक मुस्तू कश्ट कोणी जावन तो सोलो जावं दी सेली जावं दी भायर येवंक मुस्तू कश्ट जावंक पुरो अनिश्कळपणाक थोड्यांक पुरा इंटरनेटार नाका जाल्लें पिंतोरां पळोवचें सवय आसा ताजे उपरांत भायर येवंक मुस्तू कश्ट अनिश्कळपणाची जिणी जेल्या उपरांत भायर येवंक मुस्तू कश्ट जावंक पुरो त्या थोड्यांक हें कालें म्हणटात मोसोर आनेकले केदाळ केल्यार मोसोर करसोत ताका देवान दिल्लें जाय तितलें आसा पूण आनेकले जें नांव आयलें जाल्यार आनेकले खंय बरें जाल्यार सडन ताका मोसोर जाता आनी कशें केल्यार ताका कंट्रोलाक मेळना तो मोसोर जावंक पुरो राग थोडे म्हणटा म्हज्या नाकाच्या तुदयेर आसा सायबा ह्या ताज्या नाकाच्या तुदयेर सायबा राग कितें केल्यार कंट्रोलाक मेळना जावंक पुरो मादक द्रव्या कंट्रोलाक मेळना ती एकटीं तुमी गेलें जाल्यार झगडी या आमचें तें आसचें स्वार्थ या मानाभेद या आमचें तें असो पोटजळ बेबदेपण पानस अशें सक्कडी सबार संगती जर तरी एकटी आमी पडलें जाल्यार थंयतावन भायर येवंक म्हाका तुका जायना हें लिस्ट कंप्लीट न्ही आमी थोडें उदाहरणाचें मात्र दिली आमी जाणाव आमकां खंयच्याची विकनेस आसा म्हणून त्या खातीर आयच्या दिसा आमी चिंतून आसा कशें हाचे तावन आमी भायर येवचें हें म्हणल्या विशयान आतां स्वनियंत्रण आमकां गरज आसचें आमचे पासत मात्र गी हेरां पासत ही गरज आसा हांवें स्वनियंत्रीत जावचें म्हजे पासत मात्र गी हेरांकी पयत पुस्तक म्हणटा तुजे खातीर मात्र न्ही हेरांकी तें फायद्याक जाता मस्त उदाहरण आसात एक उदाहरण दिवचें जाल्यार रोमाकारांक बरयल्ल्या 14 अध्यायान 20 आनी 22 वाक्य म्हणटा खाणा जेवणाक लागून देवाचें काम नाश करिनाकात वय सगळ्यो खाण वस्तू नितळ सै पूण आपल्या खाणा वरवीं हेरांक पातकाक पडोवंक कारण दितलो गुन्यांवकार जाता मांस काय नासतना सोरोप येनासतना आनी तुजो भाव सुकोवन पडोवंक वा ताजो भावार्थ हालोवंक कारण जाता तें खंयचेंच तुवें करिनासतना रावल्यार बरें भावार्थाकाल देवा उजेर तुवें केल्ले निर्धार तुजे जिणेचे उजवाड जावं मुस्तपुटी आमी कालींग एक काम करता हांव नियंत्रण ना तें पळयतना आनेकल्याचें चुकता आले सायबा तूं तशें करता मागीर आमी कालें करचें तूं तशें करता मागीर हांव कालें केल्लें हांवें करीत आमी कित्याक करूंक नजो आमी मुस्तवटी पेपरार पळयता हाळे सायबा ताण हें केलां मागीर हांवें केल्लें कितें विशेश पळय तो व्यक्तीक नियंत्रण ना समा पूण त्या व्यक्तीक नियंत्रण नासल्या वरवीं तें आयकल्ल्या पळयल्ल्या ह्या ताज्या फाटला उदरी ह्या ताजें कितें आसात तांकांय मागीर नियंत्रण एका वयर न्ही एक सुकोनूच आसा
आमी स्वानियंत्रण कशें जोडूंक साध्य की म्हणलें चिंता. स्वानियंत्रण आमकां जायचंय, पूण कशें जोडचें इल्लें कश्टाचें काम. पयलें आमी एक निर्धार करीचे म्हणटा. पयलीं पुस्तक म्हणटा तूं एक निर्धार करीचे, हांव त्या हाचेतून भायर येता म्हणून. उदाहरणाक जोब कितें म्हणटा आपल्या पुस्तकांत 33 अध्यायान पयल्या वाक्यान म्हणटा, एका अंक वरेचेर दीस लावचो ना म्हूण हांवें म्हज्या दोळ्यां कडेन करार केल्लो आनी तो करार ताणें अखेर वरेक पडलो. मुस्तपुटी आमचे थंय दृढ निश्चय नामकाचें न्हू. एक दृढ निश्चय केल्ल्या वेळार हांव सांगना केल्ल्या वेळार पुरा सक्सेस जाता म्हणून सांगना हांव, पूण खंय सर्गी एक हांवें तूं एक निश्चय करचो मस्तो गरजेचो. आनी निश्चय खरी जाय मात्र न्ही, घडये तो उडा साडी जाय. चिंत्या म्हाका एक बरी एक फाट संवय आसा म्हूण चिंत्या, बरी एक फाट संवय आसा. म्हाजे भायर येवंक साध्यच जायना, पूण हांव एक निर्धार करता, पूण म्हाका परत्यान हांव सांपडटा. हांव कितें निर्धार करता आनी जल्माक हांव तशें करना म्हणून, पूण नॅक्स्ट दिसात करून सोडटा, एक अर्द्या वरानंतर करूंक घे पुरो. देखून एक ल्हानसो एक ताका उपाय कसो म्हळ्यार निर्धार करीचे मात्र न्ही. हांवें आतां निर्धार करीचे, आतां कितलीं वरां, आतां लगभग 6 वरां. रातीक 10 वरां म्हणसर हांव हें करना. कितलो वेळ म्हणसर करना, व्हडलें न्ही, 4 वरां मात्र. रातीक 10 वरां म्हणसर करना. 10 जाताना सांगाचें, फाल्यां सकाळीं 6 वरां म्हणसर करना. हें खोटें चिंता पळय, हांव चिंतूंक वचूं चिंतिना. थाळ आमकां केलें सुलभ जाता. सोतो न्हू, परतें एक 12 वरां म्हणसर, परतें एक संजेर. आनी अशें करता आसतना आमी नियंत्रणार आसता. आतां 10 वरां म्हणसर हांवें करूं नजो म्हूण चिंतलां म्हूण 10 वरां परतें उडास करचो. हांवें केलां जाल्यार देवा कडेन सूख मागची, परत हांवें सांगचें आतां केल्लें जावन गेलें, नॅक्स्ट हांव परतान खंडीत करना. आमी कशें निर्णय करचे म्हळ्यार एकटी निर्णय केला ताजे उपरांत चिंतूंक वचूं ना, मागीर करन तें कंट्रोलाक मेळना. तुवें निर्धार करीचे, घडये उडासा काडीचे आनी तुजो त्या नियंत्रण कसो वेळ आहा पळय व्हडलो न्ही, 1 दीस 2 दीस न्ही, 5 वरां 10 वरां 2 वरां 1 वर. जर तर सिगरेट उठोन जाल्यार म्हाका घडये ओडचो जाल्यार अर्दे वर ओडना म्हणून, अर्दे वराक 4 ओडचे कडेन एकच ओडीन एट द बेस्ट. कितें म्हळ्यार निर्धार केला, नॅक्स्ट 1 वर उपरांत. तशें कंट्रोलिंगाक पयले स्वातेर आमकां निर्धार म्हाका आनी तुका गरज आसा. फाड मात्र नियंत्रणाचे नियमकाचे मुस्तुपडे चिंता फाड करून वचून मात्र नियंत्रण न्ही. बरें जाल्यार थोड्यो संगती विशेष उदक सड्ड पियल्यार काल जाता. इवन वॉटर इज अ पॉयझन, वीक जाता. मस्त उदक पियल्यार सड्ड बरें न्ही. कितलें जाय गरजेचें मात तितलें करीचें. आनी त्या देखून पळयत पुस्तक म्हणटा, म्हणण्याच्या पुस्तकांत 25 वाक्य म्हणटा, तुका मोव मेळा जाल्यार तुका जाय तितलें मात्र खा, ना तर तुजें पोट भरून उंगशी. कित्याक हांव अशें सांगता म्हळ्यार मुस्तुपटी आमकां इश्टाघात जाता. मुस्त जाणा कडेन आमकां इश्टाघात जाता. सुरू भारी बरें जाता. उलोवचें तर उलोवचें, ओट्टू वेचें तर वेचें, सगळें करचें. आखरेक इतलें खाण रोळो जाता की त्या मनशांतल्यान आमी पयस सरता. बरेंच तरी पूण नियंत्रणाचें की भायर खंयचेंय जावं दी, नियंत्रणाचे भितर हांवें तुवें केल्ल्या वेळार मात्र आमी बरी जिणी जिवंक शकता. खंयचेंय तें जावं दी, खलोय संबंद जावं दी, खलेंय आमी बरें खाता जावं दी, या बरें करता जावं दी. चिंतया हांवें बरें कामां करून रात दीस एकत्त केल्लें तें केल्यार काम जाता. आखरी एक दीस खाण टाळो जाता, विरार जाता. काळें सायबा कितलें म्हणून. त्या देखून सायकोलॉजिस्ट कितें म्हणटात, तुवें इल्लें काम केल्या उपरांत तेंत काम करचें न्ही, टक्क करून अनेकाक वसाचें, अनेक कलें काम करीचें. तूं केल्लेंत काम केलें तुका विरार जावंक सुरू जाता, आखरेक विरार जाता. देखून तूं एक काम करना जाल्यार इल्ल्या वेळान तें अनेक काम करताय, तें तुका रश्ट्या वरून जाता. या तूं रश्टत काण घेताय, परतें तूं परतें काम करता. त्या देखून न्ही आमकां दिसाक 8 वरां मात्र काम, चड्ड म्हळ्यार 10 वरां करता. ताजे उपरांत आमी रेस्ट करता, दुसऱ्या संगती घेता. जर तर एकलो मनीस केल्लेंत काम करीत जाल्यार विरार जावन वता. बरेंत काम करता तरी पूण फाड जावन वता. त्या देखून दुसरें फस्ट निर्णय करीचे. दुसरें हर एकाकी मीत हांवें तुवें सांबाळूंक जाय. जर तर मीत आमकां मेळना आमी परत्यान आमी सुकोवन पडटा. रोमाकारांक बरयल्ल्या 16 वाक्य म्हणटा, देवाचें राज खावच्यान आनी पियेवच्यान आटापून ना, बगार नीत
समाधान आनी पवित्रत्व दिता त्या संतोष भोगच्यान आटोपन आसा. हें कित्याक सांगता म्हळ्यार हांवें न्ही तुवें बरींत कामां करता म्हूण चिंता या बरेंत खाता म्हूण चिंता आमी, पूण तांतू म्हाका तुका संतोष मेळना मोगाचें. म्हाका तुका संतोश मेळना. मस्तपटी आमी पयशे जमोवच्या खातीर बरें घट्ट खायचें म्हणल्या खातीर जाय तितलें आमी वावुरता नियंत्रणच ना. आनी ओवर काम केल्ल्या वरवीं आमचे पिडा सुरू जाता. दुसऱ्यान ओवर पयशे जमयल्ले वरवीं आडबुदी सुरू जातात. कित्याक म्हळ्यार पयशे कितें करचें कळनात, सगळ्यांनी समस्या सुरू जातात. पवित्र पुस्तक म्हणटा तुजें खावचें जेवचें या तुवें काम करचें तितलें मात्र न्ही, ताजे बदलाक कितें आसा, ताजे बदलाक बगार खावच्यान जेवच्यान आटापून ना, बगार नीत समाधान आनी पवित्रत्व दिता तें संतोष भोगच्यान तें आटापून आसा. त्या देखून मस्तपटी आमी चिंता म्हाका कांय पाड संवय ना सायबा, म्हाका बरीच संवय. कितें बरी संवय, हांवें सगळे वेळ कामंत करचें, एक दीस एक घडी येवं बसना. कामंत करचें. इफ यू आर डुईंग बियॉन्ड युअर लिमीट, अनियंत्रीत करते जाल्यार थंयसरी समस्या उपजातात मोगाचें न्हू. आनी त्या देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा खावचें जेवचें खातीर काम करचें न्ही, ताजें सांगता पवित्रत्व तें संतोष भोगचें तें कांय इल्लें काम करताय गे. पवित्रत्व तें संतोष बरोवन आसाय गे, त्या विशीं ती हांवें तुवें चिंते जाय पडटा. त्या देखून आमी संवसाराची साल आदार अशें जिवंत भली जावन आमी जिवंक जाय. चिंती हांव एक ल्हानशें उदाहरण दिता कशें नियंत्रण आसा जेगे म्हणून. एक ओलिंपीक म्हाका एक आशा आसा. ओलिंपिकांत आमी एक चिन्नद पदक काडचें, भांगराळें पदक काडचें. एका व्यक्ती कोणी जावन एका व्यक्तीक आशा आसा. तो व्यक्ती कितें करता, रात दीस धांवचें जावंक पुरो, खंयचें काम जावं अत्यंत केल्लेंत गडे प्रॅक्टीस करता. बॉडी फिट्ट दवरता गी, मेळ्ळें खाता गी तो मनीस, कांय ना. कित्याक करता गी, कित्याक केलें जाल्यार म्हाका वयल्या लेवलाक वचोंक जायना. मस्त मॉडल्स आसात आमी पळयतना भारी सुबीत दिसता. ते सोप ते हाचें ताचें पुरा मॉडल्स. अयो कितलें सुबीत म्हणून, कितलें फूड कंट्रोलार तीं आसात, कितलें एक्सरसायज तीं करतात. कालें म्हळ्यार आपूण असो ध्येय खातीर आमी कालें करता. हांव तूं आमी नियंत्रण आसा जें म्हणटा, पूण आमी कंट्रोलर ना. त्या देखून जर तर म्हाका संतोष मेळा जे म्हज्या जिवितांत म्हाका आसा जाल्यार हांवें नियंत्रणाची जिणी जियेल्यार मात्र. जर तर एक ओलिंपीक गोल्ड मेडल जाय आसचे व्यक्ती तें घडये कालें करता, तो व्यक्ती आपल्या कोचा कडेन विचारताळे अशें केलें हांवें नेक्स्ट कितें करीचें. हांवें तुवें केदाळ म्हणून विचारलें आसा की घडये देवा कडेन आतां हांव नेक्स्ट हांवें कालें करीचें. केदाळ म्हणून पवित्र माडी आमी उलयलीं आसा गी, कितें आमी करचें, नेक्स्ट हांवें कालें करीचें, म्हाकाय संतोशान जियेचें, नेक्स्ट हांवें कालें करीचें. आमच्या कोचा कडेन आमच्या पवित्रत्म्या कडेन आमी कितले बुटी संभाशण करनासता मोगाचें न्हू. कितले बुटी हांवां तूं नियंत्रणार हांवां तूं आसता. ताजे खातीर तें मेळचे खातीर उरलें पुरो सोड न्हू, ह्या नियंत्रीत व्यक्तित्वार हांवां तूं आसा. त्या देखून आमी खावच्यान हळत सांबाळना, उलयच्यान हळत सांबाळना, मागीर आमच्या चिन्नांनी हळत सांबाळना. त्या देखून आमचें जिवन शाट्टर जालां. हांव तुमकां सांगता आमचें मस्त जाणांचें जिवन आज चकली पिठो जाल्ल्या बरी पिठो जावन पडलां जाल्यार एकच एक कारण आमी नियंत्रणार नाव. खंयचेय एक दोन संगतींत आमी अनियंत्रीत जावन आसा मोगाचें न्हू. आनी भुरगीं जावंक पुरो मस्त भुरग्यांक कितें शिकना म्हळ्यार तीं भुरगीं अनियंत्रीत जावन दुसऱ्या संगतींनी पडल्यान जावंक पुरो मालगाडी जावंक पुरो भुरगीं एका संगतींनी अनियंत्रीत जाल्ल्या वरवीं आमचें जिवन आज फाट पडल्या बरें जालां मोगाचें न्हू. पयल्या कोरिंथीयांक बरयल्ल्या पत्रांत 9व्या अध्यायांत 25 ते 28 वाक्य म्हणटा, स्पर्धांत पात्र घेता तो हर एक खेळगडी सर्व संगतींनी मीत सांबाळटा. भाव अनवेसो एक मुकूट जोडचे खातीर तांणी इतलें साधन करचें, पूण आमी भावन वसनांतलो मुकूट जोडचे खातीर साधन चलयता. देखूनच हांव उद्देश दवरून धांवता. वाऱ्यार मोठी मारन न्ही, खरेपणी हांव कुस्ती खेळटां. हेरांक हांवें स्पर्ध्याक आपोवण दिल्या उपरांत हांव उपकारा पडनातलो जायन म्हणल्यार भियान म्हजी कूड हांव धंडयतां आनी ती मुठी भितर दवरतां. ते देखून तिसरें मॅट जावन आसा मोगाचें न्हू, आमची कूड हांवें तुवें धंडोवन दवरची. स्वानियंत्रण जायचे तरार त्या वेळार तूं आनी हांव
म्हजी आनी तुजी कूड स्वानियंत्रण दंडोवन दवरता थंयसर इल्लें नियंत्रणाक आमी येता आनी त्या देखून पळयत पुस्तक म्हणटा रोमांकारांक बरयल्या 12व्या अध्यायांत केदाळ तो नियंत्रण जावन आसताय त्या तो जिवंत बलिदान जाल्ल्या बरें आसताय कितें जाताय जिवंत बलिदान 12व्या अध्यायांत रोमांकारांक बरयल्या 12व्या अध्यायांत पयलें आनी दुसरें वाक्य म्हणटा ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दी जाय हें जावन तुमचें आत्मीक बलिदान ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात बदलाक तुमची मनां नवीं जावं तुमचे जिणेचें रुपांतर जावं थवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्णपणी तुमी समजून घेतल्यात मुस्तबुटी आव्हान तूं संवसाराच्या सालीक बली पडल्या मोगाच्यान पळयत पुस्तक म्हणटा संवसाराच्या सालीक तूं बरी पडना जाल्यार तूं नियंत्रण येवंक साध्य आसा आमकां नियंत्रण येवंक जाय पूण हांव आनी तूं हर एकलीं संवसाराच्या सालीक बली पडल्या आनी ह्या खातीर आमकां ताजे तोंड भायर येवंक जाताच ना कोणीय जावं दी कितेंय जावं दी संवसारीक सालींक आव्हान तूं केदाळा थंयसर ताज्या फाटल्यान गेले हांव आमच्या कितें नियंत्रण जाय आसलें तें नियंत्रण आमकां खंडीत मेळना जर तर म्हाका तुका नियंत्रण जाय जाल्यार संवसाराच्या सालितान हांवें तुवें भायर येवंक जाय त्या दाळा मात्र म्हाका तुका नियंत्रीत जिवन जिवंक शकता उदाहरण मस्त आसत मोगाचें खंयच्या संगतीक जाल्यार तुमी गेला आज संवसार कितें सांगता आमी जावंक बरो धारावाही पळयता आमी चिंता सगळे पळयता आमी पळयता आनी त्या धारावाहींत कितें येता कोणगी कोणा फाटल्यान एका गोवाक 4 बायलो या एका शेलयेक दोगांय आनी कितें कितें व्हडलें व्हडलें ग्रेस काय थें हें पुरो पळयल्या उपरांत आमचो मोंडो थंय घुंवता सगळे पळयतात आमी पळयता संवसारीक संगतीन आमी मग्न जाल्या आनी त्या देखून म्हाका कितें सूख म्हूण बघना सगळे डान्स गमतां मारना आसात देखून हांवें डान्सांक गमतां मारना आसा आनी एकटेन डान्स गमतां मारल्या उपरांत तुमी जाल्यार पळया बऱ्याका म्युजीक पार्टीक वचा आनी घरा येवन मागणें म्हणा जायना जावंकूच जायना जर तर तुका मागणें म्हणा जाल्यार तूं त्याच प्रमाणे आसल्यार मात्र तुका मागणें म्हणूंक जाता त्याच प्रमाणे कितें जाता कांय जायना हे डान्स म्युजीक सगळे करतात तातूंत हांवें केलें मिस्टेक हांव मिस्टेक म्हूण सांगना पूण जर तर आत्मीक सालीक तुका जाय जाल्यार नियंत्रणाचें जिवन जिवंक जाय जाल्यार तुवें ताका वचोंक जायना आमी त्या देखून आमी पळयता क्लब डान्स केल्लीं पुरा नियंत्रणांतल्यान भायर येता सुरू डान्स सुरू करतात एकामेका फुटलोवन धरतात ताजे उपरांत मुकलें मॅट थंय काडून वेतात कित्याक नियंत्रण ना संवसाराच्या साली प्रमाणे येता नियंत्रणांतल्यान भायर वेता त्या देखून पळयत पुस्तक म्हणटा तुमचें झुजो रक्त मांसाच्या वयर न्ही बगार अंतराळाच्या शक्ती वयर त्यो दिसना त्यो शक्त्यो तुका कंट्रोलाक मेळनात उडास दवर हांवें तुवें चिंतचें आमकां कंट्रोल करी येता म्हणून कंट्रोलाक कितें केल्यारय मेळनात पळयत पुस्तक म्हणटा एफेसकारांक बरयल्ल्या पयल्या अध्यायान 8व्या वाक्यांत म्हणटा थंयसर तुमचें झूज कोणा वयर अंतराळाच्या सत्या वयर म्हणटा रक्त मांसाच्या हातूंनी तुमचें झूज अंतराळाच्या सत्या वयर आनी त्या देखून हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय म्हज्या ह्या मनशा सैमान त्या सत्तेवेर झुजोंक मस्त कश्ट मोगाचें ना त्या देखून म्हाका तुका नियंत्रण मेळटा आसतना कंट्रोल लेस जाता आमी कित्याक आमकां तें जायना आनी थोडे फावटी आमकां जायना म्हूण गोत्त आसा रावोंक खंडीत जायना हांव तुका सांगता साद्य आसना थोडे फावटी आमी इतलें सवयेक पडल्या हांगी आमकां जायना पूण कितें उपाय म्हळ्यार त्या संदर्भांतान फळाफळ घेयत हांवें चिंतया म्हाका एक थंय गेल्ल्या कुडले हांव त्या झाडान सांपडतांत म्हाका कितें म्हणून म्हजें विकनेस म्हाका आसा पूण पळयत पुस्तक म्हणटा तूं भायर येयचें जाल्यार थंय तावन फळाफळ घे म्हणटा फळाफळ गेलें चिंत्या म्हजो एक बरो फ्रेंड आसा ताका एक सिगरेट जॉली गम्मत ड्रिंक्स नासतना जावंकूच जायना हे ड्रग्स नासतना जावंकूच जायना म्हाका तो एक फंक्शनाक आपयता हांवें सीदा वशेत आनी गेलो जाल्यार थंयसर हांव ताणें ओडटाना हांवें ओडटां हांवें खालें करीत म्हळ्यार ते वचना सेवेत फळाफळ घेयत त्या देखून पळयत पुस्तक म्हणटा कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 6व्या अध्यायांत 18वें वाक्य तर व्यभिचारांतून फळाफळ घेया कित्याक थंयसर तूं रावलो जाल्यार तूं ती करणी करणच सुद्दां तूं संदर्भ मेळटना
तो एवॉयड कर. त्या देखून सुमेजी सुखाले म्हणटा हांव धार हांव गोवळी जर तर म्हजो ताळो न्ही जाल्यार ताणें फाटीं वचोंक जाय. आमी पळयता सांज म्हणजे 10 पंचवीस म्हणटा फरक्या फाटल्यान ते बिलकूल वचनात. ते फरक्याचो ताळो वळखनात जाल्यान ताजे तावन ते फळून धांवतात. फळून धांवचें कित्याक कित्याक फळून धांवचें तो समान ताळो न्ही. आमी मुस्तुबुटी सवयेर अनियंत्रीत जावचें आमी फळोवन धांवन आमी घट्ट आसा म्हूण रावचें फेलियर जाता. आनीक त्या देखून आमी जर तर थाळण्या वयर ह्या आमच्या फाटसा वयर नियंत्रण जाय जाल्यार त्या संगतींत आमी फळोवन धांवंक प्रयत्न करीत जाय. दुसरें सुमेजी म्हणटा तुजो कुरीस घेवन येवन हांव मुस्तुबुटी चिंतलो कुरीस आयल्यार म्हाका कांय भयंकर कश्ट आसात कोण ना मुस्तून आमी चिंता आमचे कुरीस तेंय अर्थ आसा ना म्हूण सांगना तरी पूण आमी चिंतचे म्हाका पुरा कांय हें कुरीस येतना हांवें कशें कुरीस घेवन येवचें म्हणून म्हाका ध्यान करतना म्हाका ह्या उतरांचेर म्हाका बगलें. पळयत पुस्तक म्हणटा सुमीन जेजू 6 लोकांच्या 9व्या अध्यायांत 23वें वाक्य म्हणटा उपरांत सोमेस्तला की तो उलोवन तो म्हणालो कोणी जर म्हजो पाटलाव करून खुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करूं आपलो कुरीस दिसान दीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. हांवें चिंतलें कुरीस म्हळ्यार भारी व्हडले व्हडले कश्टांचे दुबळेकाय ताचेचे म्हणून आजचे व्हडलो कुरीस म्हज्या जिवनांत आमकां हर एकल्यांक भोगसो आमकां अनियंत्रीत जिवन जर तर ताचे वयर तो कश्टाचो कुरीस आमी नियंत्रण करून गेले हांव जाल्यार आमचें व्हडलें साधन मोगाचें न्हू. हो नियंत्रण म्हणलो कुरीस हो घेवन वचोंक भारी कश्ट आसा. पळय पुस्तकान मुस्तू कडेन आमी उल्लेख करता नियंत्रण आसा जें म्हणून. आनी जर तर हांव जेजूचो फाटलाव करता जाल्यार अनियंत्रीत जायनासतना नियंत्रणार म्हाका कश्ट मारता तें म्हाका तें व्हडलो कुर्सा बरें बगता इतलें पुरा खाण जेवण आसतना पुरा खावंक पोटाचो आबलेस आसा तरी पूण हांव थोलो आबलेसगार जायनासतना हांव मीच सांबाळना खाता थंय म्हज्या जिवितांत म्हाका कश्टांचें तें जाल्यारय हांव जेजूचो फाटलाव करता. म्हाका मुस्तू फटाफटा उलोवंक जाय हांव उलोवचें उणें करता करचें म्हणून म्हाका एक व्हडलो कुरीस पूण हांव सोम्यान जेजू घेता तें उलोवचें उणें करता मागण्यान ध्यान करता आनी कितें म्हज्या कुडीचे कुशलय आसात त्यो सांडून वयचें म्हणून म्हाका मुस्तू कश्टांचें तरी पूण जेजूचो हांव फाटलाव करता. ह्यो खंयच्योय कुश्यो म्हजे सांगाता दवरनासतना हांव जेजूचो फाटलाव करता जाल्यार जेजूक मुस्तू खुशी जाता मोगाच्यान. त्या देखून जेजू म्हणटा सो कोण म्हजो फाटलाव करता आपल्या जिवा खातीर खुशी करचें सोडून म्हजो तो आपलो कुरीस घेवन म्हजो फाटलाव करून दी आनी त्या दाडा हांव ताका ससनाचें बरें जिवीत दिता. आनी देखून जेजू म्हणटा तुमचो झाडाचो कुरीस म्हजे लागीं हाडा आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हाका मुस्तू झाडाय बगता हें नासतना हांवें कशें जिवचें म्हाका जायजेत म्हजे पाड सवयेंत हांव इतलें बुडलां गी तो व्हडलो कुरीस म्हाका पूण समी म्हणटा तूं तुजो व्हडलो कुरीस आसा पळय म्हजे कडेन हाडण्या पुता हांव तुका विशेव दिता घे म्हजो कुरीस तो व्हावंक बारी सुलाभ म्हजी उतरां म्हाका फाळो दिवन ये पुता आनी तुका समाधान शांती संतोश मेळटलें. थोडे फावटी आमी कितें केल्यार आमकां जायना जाल्यार पर्यायी वाट केली म्हणजे ऑल्टरनेटीव कितें म्हणून एक ऑल्टरनेटीव आसता हर एकाकी एक ऑल्टरनेटीव म्हणलें आसता. उदाहरणाक सांपोल म्हणटा प्रद्वाराचें इतलें जोर कश्ट गी जर तर विद्येन आसा जाल्यार ताणें खाजार जावचें बरें म्हणटा ऑल्टरनेटीव. फॉर एग्जाम्पल उदाहरण दिवचें जाल्यार पयल्या कोरिंथकारांक बरयल्या 7व्या अध्याय 8वें आनी 9वें वाक्य म्हणटा आतां तुमी म्हाका तरी पूण व्याभिचाराचो आपाय इतलो आसा की हर एक दादल्याक आपलीच म्हणली बायल आसूं आनी हर एक स्त्रियेक आपलोच म्हणलो घोव आसूं. लग्न जायनातल्यांक आनी विधवींक हांव इतलें सांगता तांणी म्हजे बरें आतां आसा तेच स्थितींत रावचें बरें पूण तांकां स्वादमान ना जाल्यार ती लग्न जावं ओडणेच्या उज्यान चडचें प्रास तांणी लग्न जालें चड बरें. कित्याक म्हळ्यार कंट्रोलाक आमकां मेळना मस्त संगत्यो कंट्रोलाक म्हाका तुका मेळना. आमच्या सवयाक आमी ताळ्या खालें गरजेचें ही म्हाका संवय आसा ह्या संवयेंतल्यान भायर येचें म्हाका मस्त कश्ट जाता संवयेंतल्यान भायर येवंक आमकां गुत्ता आमच्या संवयेंतल्यान आमकां भायर येवंक मस्त कश्ट जाता. सो ऑल्टरनेटीव कितें बदल कितें तें तावन कंट्रोलार रावत जाल्यार हांवें कितें गरजेचें त्या विशयान हांवें ध्यान करना
ताका ऑल्टरनेटीव कळलें म्हणल्या विशयन ताळा एफेक्ट डावन जाता. मुस्तुकटी आमी काल करता म्हळ्यार आमी ऑल्टरनेटीव चिंतिना, आमी चिंता त्या भायर येजे म्हणून आमकां भायर येवंक जाताच ना. कित्याक म्हळ्यार आमी मुस्त वीक पूण खंय ऑल्टरनेटीव आतां इवन ते मुस्त अल्कोहोलान बी येतात तेंगे, तांकां सडन सट जाल्या उपरांत आस्पत्रेक घालतात, तांकां अल्कोहोल दिनात, अल्कोहोल दिवन तांचे सडिनात. पूण तत्त प्रमाणे ताका ते एक आमालाश्चें तशेलें आनी एक वकात दिवन ताजे त्या सवयेंतून ताका भायर घालतात. तुमकां गुत्ता सांग बरो, अल्कोहोलाक बाली जाल्ल्या व्यक्तीक अल्कोहोल वॉर्डान घालून ते ट्रिटमेंट करतानाय ताका अल्कोहोल पिवंक ना, पूण ऑल्टरनेटीव तस प्रमाणेचें एक आमालाश्चें आसलें ताका दितात आनी त्या वरवीं ग्रॅज्युअली ताजें तें उणें उणें अन्न ताका त्या सवयेंतून सोडयतात. एकच फुटी सोडोवंक जायना आमाल पियेतना, तुमकां गुर्त आसा. तस प्रमाणे म्हजी आनी तुजी पाड संवय अनियंत्रण कशी आसचें म्हणून म्हाका आनी तुका गुर्त आसा. त्या अनियंत्रणाक ऑल्टरनेटीव खंयचें आसा तें पळयलें जाल्यार आमकां इल्लें भायर येवंक सुलभ जाता. ताजे उपरांत दुसरी संगत आमी देवा कडेन आमी मागोवंक जाय. म्हाका ऑल्टरनेटीव खंयचें म्हूण कळना, तूं म्हाका शिकय देवा म्हणून. ह्या समस्येतून म्हाका भायर येवंक जायना, म्हाका नियंत्रणच ना, म्हाका एक उपाय दी म्हणून. पळयत पुस्तक म्हणटा, पयल्या कोरिंथकारांक बरयल्या 10व्या अध्यायान 13वें वाक्य म्हणटा, मनशाच्यान जैत व्हरूंक जायना तसली ताळणी तुमकां येदोळ येवंक ना. देव विश्वासी तूं आमकां तांकी परती ताळणी येवंक, तांकी वर्ती ताळणी येवंक सोडिचो ना. ताळणी आयिल्ल्या वेळार तिचेर जैत व्हरूंक उपाय आनी थीर रावंक तो गटाय दिता. पळया, ताळणे वयर जैत व्हरूंक उपाय एक तो दिता. हर एकल्यांक आमकां ताळणी आसा, ताजेर जैत व्हरूंक आनी एक कॉन्ट्ररी उपाय तो दिता आनी त्या उपाया वरवीं तूं त्या ताळणेंतून भायर येवंक शकता. त्या देखून देवा लागीं आमी मागीर आमची ताळणी खंयची, आमकां खंयच्यातून भायर येवंक जायना, आमकां कितें समस्या आसात आमी जाणा मोगाचें न्हू. त्या देखून देवा लागीं आमी मागया. स्वामी जेजू आमच्या जिवितांत ताणें आमकां बरी देख दिल्या. कित्याक गुता की ताका मेल्ल्यान जिवंत केलें आनी ताणें नातिल्यांक कुड्ड्यांक दिश्ट दिली, तें केलें हें केलें पुरां केलें. पूण तो जेजू ताका कुर्सा मारतना वगत रावलो, ताका बोमार येत आसलें, ताका घाळी मारितालें, ताका कालिंगर येत आसलें, ह्या पुरा लोक भस्म जावन उशेद म्हणत जाल्लें. तो नियम कंट्रोलार आसलो. आमी मुस्तुकटी पातकां करता मोगाचें न्हू, तरी पूण देव नियंत्रीत जावन आमचे वयर इमिडिएट शिक्षा फर्माण धाडिना. कित्याक गुता की फाल्यां समान जाता, पोरवां समान जाता आनी अशें तो चिंतूनच आसा. आतां ताळणे वयर जैत व्हरूंक कालें करीचें, व्हडलें मॅट कितें करीचें गे म्हणलें मोगाचें न्हू. हांवें तुवें पवित्र आत्म्यांत हांवें तुवें बरोवंक जाय. एजेकियेल प्रवादी 11व्या अध्यायान 19-20 वाक्य म्हणटा, हांव तांकां एक नवें काळीज दितलो आनी तांचे भितर एक नवो आत्मो घालतलो. हांव तांच्या कुडींतलें पात्राचें काळीज काडटलो आनी तांकां एक मांसाचें काळीज दितलो. अशें ती म्हज्या आदेश प्रमाणे जियेतलीं आनी म्हजे नियम पाळटलीं, ती म्हजे फर्ज जातली आनी हांव तसो जीव जातलो. केदाळ आमकां पाळोवंक जावचो मोगाचें न्हू, खालीच आमच्या सक्तीन आमकां पाळोवंक जायना. देवान केदाळ ताचो आत्मो आमचेर धाडटा, त्या सक्तीन तूं पाळोवंक जाता. मुस्तुकटे म्हणजे स्वान येता म्हजेच सक्तीन म्हणून, म्हज्या सक्तीन जायना मोगाचें न्हू. देवाचो आत्मो म्हजे तें आयलो जाल्यार देवाचो आत्म्याच्या बोळान पवित्र आत्मो आमकां हर एकल्यांक पळय स्नाना मुखांतरे लाभला. तो पवित्रत्व आमचें तें आसचो, ताका बळादी करन केदाळ त्या आत्म्याच्या सक्ती नांवान तूं जियेता मोगाचें न्हू, त्या दाडा मात्र ताजे वयर आमकां जैत व्हरूंक जाता. त्या देखून गालातकारांक बरयल्या 5व्या अध्यायान 22 वाक्यान म्हणटा, ताजी पवित्र आत्म्याची देणी फळां केलें, एक फळ जावन आसा स्वानियंत्रण. पवित्र आत्म्याचें तें फळ तें हांवें तुवें मागोवंक प्रयत्न करीचे मोगाचें न्हू. आनी केदाळा तसलें फळ म्हाका आनी तुका मेळटा. त्या दाडा म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आमकां जैतवंत जावंक सर्वेस्पर देव आमकां कृपा लाभता. अखेर करच्या पयलें स्वानियंत्रण जाल्यार कालें जाता. सिंपल प्रश्न आहे, स्वानियंत्रण जाल्यार कालें जाता. वांजेल इतले क्लियर कलर सांगता की गुण्यांच्या पुस्तकांत 25-28 वाक्य म्हणटा मोगाचें न्हू, आत्मसंयम नातलो मनीस वणती कोसलून फोडलेल्या उक्त्या शहरा बरी. पळया परत सांगता, आत्मसंयम नातलो मनीस वणती कोसलून फोडल्या उक्त्या शहरा बरी.
जर तर मुज्यान तुज्या जिवितान समस्या आसा जाल्यार मुज्यान तुज्यो वणट्यो कोसळून पडल्यात मोगाच्यान. त्या देखून दावीद राय कीर्तन 51 म्हणटा आसतना ताणें प्रद्वार पताक म्हणटा आसतना 11 वाक्याने म्हणटा, कितें म्हणटा तो, सियोनाचेर तुजी दया दाखय, जेरुसलेमाचे वणटे परत्यान बांदून दी, तेन्ना तुका मानवातली खरी बलिदानां होम आनी संपूर्ण भस्मले बल्यो. केदाळा जेरुसलेमाचे म्हणजे आमच्यो वणटी बांदतात मोगाच्या, केदाळा वणटी बांदतात त्या दाळा ती बलिदानां सर्वेस्परा देवाक मानतात. म्हज्या आनी तुज्या जिविताच्यो वणटी ओपन जाल्यात. कित्याक ओपन जाल्यात? स्वानियंत्रणांतल्या वरवीं आमी पातकाच्या सैमान पडिल्ल्या वरवीं आमच्यो शहराच्यो म्हळ्यार आमच्या जिविताच्यो वणटी पुरा ओपन जाल्यात. दुस्मान पिडा आनी पुरा येता. ताका एक उदाहरण दिता, एक उदाहरण दिवन हें करता, वेळ जाला जाल्यार पूण एक उदाहरण दिजेसं पडटा, नाजाल्यार आमकां तें अर्थ जायना. झुजे एक ओर्थोकायन एक सामान्य एक व्यक्ती जावन आसलो. ताका भुतवंत म्हण न्ही पूण हुशार आसलो तो. ताका 15 वर्साची बायल येवन कितें करता, ओडटा आमी अनैतीक संबंध आदारया म्हणून. उत्पत्ती ग्रंथान 39 अध्याय 12 वाक्य म्हणटा, केदाळा ही स्त्री अनैतिकतेक ओडटा त्या दाळा आपले दोगलो तो सोडून तो धांवता, दोगलो सोडून तो धांवता. धांवलो मनीस कितें जाता, धांवलो मनीस नियंत्रण जाल्लो मनीस कितें जाता, तो मुखार बुद्वंत जावन तो इजिप्ताचो प्रधानमंत्री जाता. कॉन्ट्ररी अनेक उदाहरण पळया. सलमाव राय भयंकर बुद्वंत, देवान ताका दिल्ली जाणवाई, ताजी गत कितें जाता, ताजी गत कितें जाता. पळयत पुस्तक म्हणटा रायाच्या पहिल्या पुस्तकांत 11 अध्याय, सलमाराव फारेवाच्या दिवसो मात्र न्ही बगार जायत्या विदेशी स्त्रियांचो म्हणजे मोवाबी, आमोनी, येदोमी, सिदोनी आनी इत्ती स्त्रियांचो मोग करतलो. तो 700 रायकुंवरशी कडेन लग्न जालो आनी ताका 300 उपापत्नी आशिल्ल्यो. 14 वाक्य म्हणटा, सर्वेस्परान सलमावगे विरोधी उत्पन्न केलो वो येदोमाच्या रायवंशाचो येदोमीत हादाद. 23 वाक्य म्हणटा, देवान सलमाक अनेक विरोधी उठयलो म्हणजे एलियदाच्या पुता रेयोजनाक वो आपल्या धनिया जोबाच्या राया हदादाच्या तोंड फोडून दवरलो. 26 वाक्य म्हणटा, नेबेटचो पूत जेरोबाम सलमाच्या अधिकाऱ्या मदलो एकलो राया विरोध उठलो. पळया, एकल्यावर पटा 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 त्याच्या जिवितांत उठोन येतात. वो कोण व्यक्ती, सर्वेस्परान जाणवाय दिल्लो व्यक्ती. खत खंय जावंक पावली, ताज्या अनियंत्रीत जिवना वरवीं अनियंत्रित जिवा वरवीं दुस्मान एका ताजें कितें म्हळ्यार खोटें ओपन जालें, पटा 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 करून पुरो दुस्मान एका वरवीं एक येवंक लागलें. आनी कितें जाता, 29 वाक्य म्हणटा, एक दीस जेरोबाम जेरुसलेमांतलो भायर सोन पळयणार आसतना शिलासो आईसा प्रवादी ताका वाटेर भेटलो. त्या जाग्यार ते दोग मात्र आशिल्ले आनी आईसा एक नवो दोगलो न्हेसून आशिल्लो. आईसान आपलो नवो दोगलो काडलो, ताणें 12 कुडके केले आनी ताणें जेरोबामाक म्हळें, तुजे पासत 10 कुडके घे, कित्याक अशें म्हणटा सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव, हांव सलमाच्या हातांतली राजवडकी काडटलो आनी तुका 10 कुडयो दितलो. खंय सर्वस्व पावली पळय म्हाका. नियंत्रीत आशिल्लो झुजे ताका राजवट मेळटा, तो इस्रायल जसो पूण ताका इजिप्ताच्या येदे व्हडल्या रायाचे राजवट मेळटा. अनियंत्रीत आसचो सलमाव ताजे असलें राजवट फोगडोन घेता. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत समस्या इतलेंच मोगाच्यान, म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत नुसतो समस्या आसा जाल्यार एक प्रमुख कारण जावन आसा म्हजें आनी तुजें अनियंत्रीत जिवन. अनियंत्रीत जिवन ताजे कोण म्हणण्याच्या 16 वाक्य म्हणटा, शहर स्वाधीन करच्या व्यक्तीचे प्रास स्वानियंत्रण आसलो मनीस बरो. आमी सगळो संवसार जिखूंक प्रयत्न करूंक पुरो, नॉट नो यूज. स्वानियंत्रणाचो मनीस बरो. त्या देखून आमी सांगचें आसा, आशा रायाकी गुलाम करता पूण स्वानियंत्रणाचो गुलाम राय जाता. मुस्तुबटी आशा आसतना जावं करून म्हाका बतलेची आसा, हांव धम्मे म्हूण त्या बतले खातीर हांव काल्याक जाल्यार रेडी. एका सेलयेची म्हाका आशा आसा, ज्या खातीर मेले कडचे कितें केल्यार हांव करूंक रेडी. म्हाका जर तर सिगरेटीची आशा आसा, हांव कितें करूंक रेडी. म्हाका आशा खंयची आसा, हांव नियंत्रण ना ते मेळचे खातीर हांव गुलाम जावंक तयार, व्हडलो राय जावंक पुरो. त्या देखून आमी पळयता व्हडले मिनिस्टर, व्हडले पुरा ल्हान संगतींत आशिल्ले अनियंत्रीत संगती सुरकोवन पडून ते कितें जावन वयतात. ते नियंत्रीत आशिल्ले व्यक्ती उसल्या पावंडाक भोंवतात. ते देखून हांव आनी तुवें
मुस्तू सांगत्यो आमच्या सांगूंक आसा जाल्यार मोगाचें एक उडास दवरया आमच्या जिवितांत नियंत्रण जोडूंक प्रयत्न करया. पयल्या सुवातेर आमच्या जिवितांत खंयचें तें अनियंत्रीत आसा म्हणलें हांव तूं ह्या वेळार आतां मागण्या वेळार उडास दवरया. दुसरें ह्या विशयांत देवाचें उतार कितें सांगता म्हणलें त्या संबंद जाल्ल्या विशयान आमी नियाळया आनी ताजे विशयान घडये घडये नियाळ करया. तिसरें देवाच्या पवित्रत्वाची ससाई मागया आनी तवळ तवळ सुरेस्पराची आमी कृपा मागया. देवाची कृपा आमकां लाभता आसतना आमकां सोडून मेळटली. आनी आयचे पवित्र पुस्तकाचें उतार म्हणटा मोगाचें खोटेपण सगळ्यांनी सडत वेता पूण शेवट पर्यंत थीर रावता तो बाचाव जातलो. आनी त्या देखून आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत थंयसर ह्या उगडापणां केल्ल्या जुवांक उगडापणां तिसऱ्या अध्यायात 21 वाक्य म्हणटा जैत येवन जाल्ल्याक म्हजे बराबर म्हज्या सिंहासनाचेर बसचें हक्क हांव दितालो. हांवें जैत येवन जावन म्हज्या बापा बराबर ताज्या सिंहासनार बसून आसा. मुखाचें हांवें तुवें नियंत्रीत जाल्ल्या वेळार जैत म्हजें आनी तुजें. पवित्र पुस्तकाच्या वचपान म्हणटा नियंत्रण करा, जैत जोडा. खोटेपण सगळ्यांनी आसा, तूं खोटेपणाक पडनाका, ताजे वयर जैत व्हरूंक पळय. आनी जैत कशें वरीचें मोगाचें आत्म्याच्या सक्तीन हांवें तुवें बरोवंक जाय. कित्याक हांवें तुवें म्हाका तुका साथ दी आसा. पयल्या जुवांच्या 4 वाक्य म्हणटा तुजे सवें आसा तो आत्मो संवसारा सवें आसल्या आत्म्या परस चड बळादीक. ह्या आत्म्याक हांव तूं वळखना मोगाचें आनी त्या देखून हांव तो संवसाराच्या वशाक हांव तो सांपडता. मुसळान तुजो आत्मो बळादीक आसा पूण आमी त्या संवसाराच्या वशाक बली जाता. म्हज्या तुज्या रक्षणाच्या कोट्यान सगळें पडून गेलां, सगळ्यांनी वणटी पडल्यात. दुस्मान म्हाका तुका सगळ्यांनी एटॅका वयर एटॅक करतात. जावंक पुरो पिडा, जावंक पुरो समस्या, जावंक पुरो दुस्मान, एका वरून एक समस्या येवनच आसा. एकच एक कारण म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत नियंत्रण ना. आनी त्या देखून म्हज्या आनी तुज्या रक्षणाचें कोटींग पडल्यांत आयच्या दिसा पयस सकारामेंत वेळार आमी मागया मोगाचें नियंत्रण आमच्या जिवितांत दी देवा. खंयसर नियंत्रण ना म्हाका दाखोवन दी आनी त्या सवयेंतल्यान भायर येवंक म्हाका कृपा दी. तुज्या कृपे वरवीं तुज्या आत्म्या वरवीं हांव म्हज्या फाट सवये वयर जैत व्हरतलो, रक्षण तुजें जोडटलो आनी म्हजे जिविताच्यो वणटी सर्वेस्परा बांदून दी. सुरक्षीत जिवन जिवंक म्हाका कृपा लाभो. शांती समाधानाचें जिवन जिवंक सर्वेस्पर आमकां कृपा लाभो. आमेन.